आम्ही हांगा कुंकोली पुलीस स्टेशनाच्या मुखार आसा आणि कुंकोली पुलिसांकडे येवपाक आणि या पुलीस इन्स्पेक्टराक मेळपाक आज हे सगळे जे आम्ही आसा त्याचे एकूच कारण म्हणल्यार कुंकोळे ही जी ड्रेनेज बांधल्या जाका डेव्हलपमेंट म्हणटा ते सरकार डेव्हलपमेंट म्हणटा ते आम्ही पयलींच सांगले घात घेवन लोकांचो जीव घेवपाचो डेव्हलपमेंट म्हणून आणि कांय दीस फाटीं आमचो एक भाव सगळ्यांचेच वळखीचो सगळ्यांक बरो करपी ह्याच वाड्यांतलो फायराबान ताणें आपलो जीव घालोवचो पडलो कित्याक ताका एक्सिडंट जालो आनी हो पळय हो टँकर आतां अल्ट्रा व्हिलरांचो हो टँकर ह्या टँकराक मातशें धडक लागली आसतली पूण ह्या ड्रेनेजेक लागून ताका सायडीन सुद्दां वचून मेळोंक ना कित्याक तो सायकल चलोवपी मनीस सिंपल आनीक ताचो जीव गेलो. आतां आमी PIक कितें दिलां एक कंप्लीट निवेदन दिलां हाजी कॉपी आमी सगळ्या ऑथॉरिटींक धाडटले. हाज्या पयलीं हांवें PWDक बरोवन सांगलें की NIT जी आसा हांगा शेजाऱ्याक ह्या NIT इन्स्पेक्शन करून रिपोर्ट करपाक जाय कित्याक ही टॅक्निकल एजन्सी कोण कान हालयना. हाज्या मुखार आनी कितले जीव वचपाचे आहा हो आज प्रश्न आमच्या ह्या गांवच्या कुंकोळच्या लोकांक पडटा ह्या वाड्या वयल्या लोकांक पडटा. जमानी टू बस स्टेशन जो स्ट्रेच आसा इतलो डेंजरस जाल्लो आसा की सांगूंक जायना कोणाक केन्ना एक्सिडंट जातलो तो आनी बारीक बारीक अनरिपोर्टेड एक्सिडंट कितलेच जाल्ले आसा. सो आमी आज ह्या PIक सांगलां की गो बियॉन्ड रेजिस्टरिंग FIR फक्त FIR रजिस्टर केलो म्हणून जायना ताच्या फुडें हे एक्सिडंट जावपाचे आहा ते कशें प्रिव्हेंट करपाचे ताजेरूय आढावो घे म्हणून सांगलां आनी ताचे ज्यो कांय ऑथॉरिटीज आसा तांकां सगळ्यांक बरोवन ही ड्रेनेज करेक्शन जावपाकच जाय. असलो डेव्हलपमेंट ह्या गांवांत नाका. हे जे डेव्हलपमेंट आहा आमी जानेवारीसान बॉम्ब मारपाक लागले फेब्रुवारी मार्चाक एप्रिलाक एवरी मंथ आमी बॉम्ब मारताले सांगपाक हे डेंजरस आहा हे आमकां आमगे लायफा डेंजरस आहा आमी सदांच सांगताले. आतां 3 लायफ गेली आनी आमी जानेवारीसान सांगताले की बाबा कोणाक एक्सिडंट जालो कित्याक ड्रेनेज सामकी डेंजरस परिस्थितीन केलो आहा. हांवें पर्सनली कितले कडेन व्हिडिओ काडले हेजेर सांगपाक की सबस्टँडर्ड प्लस डेंजरस आयज सबस्टँडर्ड हें काम जे ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणटाले ते ड्रीम प्रोजेक्ट दिश्टी पडटा आनी हे आमी उलयले जाल्यार आमचे मागीर परत ते बुराक केल्या त्या बुराक केल्या बरें काम केलां MLAन बरें काम केलां हे बुराक दवरल्या हिंग ड्रेनेज दवरल्या हिंग आनी कितें मॅनहोल दवरल्या हे सांगपाक मनीस येताले आनी आयज हो ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणटाले तो MLA डिझोन करता आतां तो सांगता नॅशनल हायवे प्रोजेक्ट म्हणून वो आमगे न्हू म्हणून हे ब्लॅक स्पॉट आहा ते आयडेंटिफाय करून हे बॅरिकेशन करपाक रावले. हे कितें आहा ते ड्रेन हे वयर काडून इतली वयर काडून कोणाक केला त्रास हे करपाक आतां हे कोण चलता म्हणून आतां लोक रस्त्यान चलता आनी लोक मरपाक लागले आतां. हे आतां म्हाका घरा कडसून सकयल देंवन जाल्यार म्हाका डेंजरस जावन आहा ह्या गांवचे सगळे लोकां डेंजरस आहा. आज आमचे भाव बिपीन आमकां सोडून गेलो कारण कितें हे ड्रेनेज लागून हो टँकर सायडीन वचपाक पडलो आनी तेका उडयलो आनी हेज्या पयलीं 2 जालो आहा हे सगळ्यांक खबर आहा. आनी आमी मागता हे आमकां हे डेव्हलपमेंट हो ड्रीम प्रोजेक्ट मातशें स्क्रॅप करा हे मोडा आनी परतून लेवलाचेर परतून आमगे आसलो तसो रस्तो आमी करून दिया म्हणून. आतां हांव फाटीं पसून हांव हेजेर ह्या डेव्हलपमेंटाचेर हांव उलयल्लो कित्याक आमकां असले प्रोजेक्ट हांगा नाका आनी ही ड्रेनेज आमकां नाका आहली. हाजे पयलीं हांव 2-3 फावटी हांव उलयल्लो हें केलें तें आमगेले जीव घेवपाचो जीव घेवना हें केला प्रोजेक्ट केला आनीक ऑथॉरिटी आमगेली सामकी न्हिदलेडीन आहा तेका ऑथॉरिटीक कांय खबर ना हें कितें केलां कितें जातलें म्हण तें ऑथॉरिटीक खबर ना. आनी कितें आमगेलो पळय काल आमचो मामा आमचो एक्सपायर्ड जालो फक्त ह्याच कारणां लागून आमगेलो मामा आमगे गेलो आनी त्याच पयलीं हांगा हे सेम गजाल हांगा पोलिसां कडेन आमगेलो मडगांवचो भाव आमचो आनी सगळे जाय तारीख हें करून तेन्ना सरकाराक मागता हें तुमी कितें करता तें बारीक करात आनी नाल्यार तें सगळें स्क्रॅप लेवल करपाचें इतलें मागणी ना आमगेलें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.